बरी खोशी दिसता की माझ्या वांगडी सगळे मेंबर सगळ्यांनी म्हाका साथ दिलो आणि दुसरे ऑपोजिट आसले तेंच्यांनी साथ दिलो. पण काही हार ही जीत असतात तेन्ना आमदाराचो सहकार्य आमकां आसतलो, आमदाराचो तसोच पार्टीचो आमकां सहकार्य आसतलो. जी कामां आसा उरवली कामां आसा मयवासियांची जी कितें आयज उरलेली आसा ती आमी आमचो विचार करून आमी सगळ्या कामाचो फुडार घेतलो. ज्या ज्या कितें गोष्टी पार्टी वडीचे स्कीम आसूं नाल्यार कसली आसूं ती आमी स्किमीचो सगळ्यांक लाभ दितले. तशेंच आमदार जे कार्याक कितें खंय आमकां हातभार लायतलो तसो तेजो हातभार आमकां लागतलो आनी जे कार्य काम आसा ते आमदारा कडसून आमी करून घेतले. तशीच भारतीय जनता पार्टीची आमकां ही सदांच साथ आसतली. जी उरवली कामां आसा ती पार्टीचो साथ आसतलो. आमकां सहकार्य सगळ्यांचे गरज आसतले. तेन्ना कोण विरोधक कोण नासता म्हणटाना 6-5 जाल्यार सुद्दां जाल्यार हांव विरोधक म्हणिना. हे हारजीत ईद आसतात तेन्ना सगळ्यांचें कार्य हे आसोंकूच जाय. तेन्ना म्हाज्या सगळ्या आमच्या ग्रामस्थांक एक सूचना आसा की हांव ज्या जरी निवडून येयलो जाल्यार सगळे तुमच्याच विचारान तुमच्याच तिथीन येयल्लो आसा. तेन्ना सगळ्यांचे विचार घेवन एक मन घेवन सगळ्यांचे फुडें काम आहा ती फुडलेली आहा ती घडोवन घेतलो. आयज वांयगणी पंचायतीचे नवीन सरपंचाची निवड जाल्ली आनी ह्या निवडणुकेन 6-5 असो विजय पोळ्याचो विजय जाल्लो आहा. ह्या गटा तर्फे आयज विजय पोळे सरपंच जावन जी ह्या गटाची जी कामां आसा आनी हो उर्वरीत जो ह्या समितीचो जो कार्यकाळ आसा तो स्थिर आनी पारदर्शक आसतलो अशी ग्वाही आमी सगळ्या समस्त मयवासियांक दिवपाक सोदता. मय पंचायतीचेर जे मोठे आव्हान आहा जी आमची जी उर्वरीत जी कामां आसा ती आमी बरे रितीन संघटीत रावन सगळ्या मेंबरांच्या सहकार्यान तशेंच भारतीय जनता पार्टीच्या सहकार्यान किंवा आमच्या आमदाराच्या सहकार्यान ही जी उरलेली कामां जी आमची रगडलेले जे प्रोजेक्ट जे आहा त्या कामाचेर आमी भर दितले. मये लेख हो जो सुशोभीत जाल्लो आहा आनी काही कारणास्तव तो तेजें अजून काम सुरवात जावंक ना, तेजें इनॉग्रेशन जावंक ना. थंयसर सुद्दां आमच्या मये गांवच्या नागरिकांक कितें तरी रोजगाराची संदी मेळटली ह्या खातीर आमी पाठपुरावो करून सरकार दरबारी मदत घेवन हेजो पाठपुरावो करतले. जे आमी संघटीत समविचारी असे लोक संघटीत येवन आमी विजय पोळे हांकां सरपंच म्हणून हांची निवड आमी सार्थ ठरयल्ली आसा. आमकां आमच्या आमदाराची जोड लागतली त्या कांय आमचे लोकप्रतिनिधी ह्या नात्यान आमचे तांकां समर्थन आसतलें. तेंच्यांनी आमकां विश्वासान घेवन तशेंच लोकांचेर विश्वास दवरून गांवचो चौफेर विकास करपा खातीर आमकां मदत करची आनी तो करतलो अशी आमकां आस्त आसा.